नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक हब पॉडकास्टान तुमचो सगळ्यांचो येवकार. हब पॉडकास्ट पावर्ड बाय मणिपाल हॉस्पिटल. आणि जेन्ना आमी हॉस्पिटल म्हणटा तेन्ना आयज सगळ्यांचे कान मातशे चड उक्ते जाता, कारण आमच्या आयज दिसपट्ट्या आयुश्यान आमी अशे कितलेशेच इश्यूज फेस करता आसतले. तातुंतलो एका इश्यूचेर किंवा एक अशी गोश्ट आसा जी आमच्या लायफांतली आमी सदांच ती चडशे फावटी अणभवता, ते म्हळ्यार हाडा रिलेटेड, हाडांच्या संदर्भांतल्यो गोश्टी. आणि जेन्ना म्हणटा तेन्ना तातुंतले आमचे बॉडींतले कितलेशेच पार्ट्स आसतात जे आमकां खास करून दिसपट्ट्या आयुश्यान आमकां खूब उपयोगी आसता. तातुंतलो मेन जो पार्ट आमी सदांच म्हणटा तो म्हळ्यार नी, आमची दिपरा. In association with Manipal Hospitals, Dona Paula. आणि दिपरांबद्दल उलोवपा खातीर किंवा आयच्या ह्या टॉपिकाचेर उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर तशेंच एक स्पेशल गेस्ट आमच्या वांगडा आसा. आमच्या बरोबर रेहन देसाई सर आसा. सर, डॉक्टर येवकार सगळ्यान पयलीं. आणि म्हाका दिसता खूब दिसांनी परत एक फावट सराक मेळिल्लो आसा हांव, कारण फाटल्या फावटी आनी एक अशेंच इंटरव्यू केल्लो तेन्ना खुबश्यो म्हायती म्हाका मेळिल्ली, तशेंच प्रेक्षकांक सुद्दां मेळिल्ली. सरा बद्दल सांगता आसतना कांय खास गोश्टी ज्यो म्हाका दिसता चडशे जाणांक आमकां खबरूय आसतले, की ते एक गोंयचे तशेंच भारतांतले एक सगळ्यान नामनेचे ऑर्थोपॅडिक्ट आसा, तशेंच हीप अँड नी रिप्लेसमेंट सर्जन म्हणून ते सद्याक मणिपाल हॉस्पिटलान कार्यरीत आसा. आजून पर्यंत 1000कून चड तांच्यांनी जे नी आनी हीप रिप्लेसमेंट सर्जरीज आजून पर्यंत केल्ल्यो आसा. आणि आयच्या ह्या पॉडकास्टान सर येवकार करता. नी रिप्लेसमेंट आमी दोतोरां बद्दल उलयताले, कारण आमच्या आयुश्यांतलो सगळ्यान म्हत्वाचो किंवा आमच्या आंगांतलो सगळ्यान म्हत्वाचो हो भाग आसा. कारण जर आमी चलपाकूच सारकें शकूंक ना जाल्यार काम कशें करतले. सो हो एक म्हत्वाचो भाग जो सगळ्यान चड यूजूय जाता आसतलो दिसपट्ट्या आयुश्यान. आय स्टार्ट वीथ दॅट की जितलो चड यूज जाता, कारण दोपरा किंवा प्रेशर चड पडटा तितलोच डॅमेज जावपाची शक्यता चड आसता काय? हो जॉयंट जो आसा नी, दोपर जे आमचे म्हणटा आमी न्ही, ताका कार्टलेज आसता. सो ती कार्टलेज जन्मताच आमी एक 3-4 मिलीमीटर कार्टलेज लेकन घेवन आमी जन्माक आयिल्ले आसता. सो ती वापरून 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 लेकन अशी वर्सां वचपा लागता, त्या प्रमाणे ती कार्टलेज मातशी बारीक जावपा लागता. सो ताका म्हणटा डिजनरेशन. डिजन जायत रावता आनी मागीर हळू हळू लेकन जशें वय वाडत रावलें की मागीर हळू भितरलें कुशन डॅमेज जावपा लागता, कार्टलेज वचपा लागता, आनी मागीर भितरलें हाड जेन्ना एक्सपोज जावपा लागता ताका मागीर आमी आर्थरायटीस म्हणटा. बट ते प्रिवेंट करपाक शकता काय आमी, काय ते सो बऱ्यापैकी लेकन खुबश्यो गोश्टी प्रिवेंट करपाक मेळटा. सपोज आमी वजन कमी दवरलें, दोपराचें एक्सरसायज रेग्युलरली केलें, इंजुरीज जर अवॉयड केल्यो किंवा इंजुरीज जर जाल्यो खेळटाना किंवा आनी कितें भरपूर स्पोर्ट्स आसता खेळ, इंजुरी जाल्यो तेन्ना त्याच टायमार सपोज एम आर आय करून पळयल्यो आनी त्योच्यो इंजुरी तेन्नाच त्याच वेळेचेर सपोज डील केल्यो जाल्यार बऱ्यापैकी आमकां प्रिवेंट करपाक मेळटा. ओके. बट जशें वय वाडटा तश्यो ह्यो गोश्टी जावप साहजीक आसता. हें साहजीक आसा. सो तातूंत वेगळे आनी म्हणजे आपल्याक मातशें वय वाडलें काय आपल्याक कितें सुरू जाल्लें असलें भंय तशें नसता. तें आर्थरायटिसान तरेतरेचे आर्थरायटीस आसतात. अच्छा. तुमचे कडेन रुमोटो आर्थरायटीस आसता, लास्ट टायम हांवें म्हटलें रुमोटो आर्थरायटीस आसता, ऑस्टिओ आर्थरायटीस आसता. सो वया प्रमाणे जरा म्हाका म्हणटा ऑस्टिओ आर्थरायटीस. रुमोटॉयड ऑटोइम्यून. अच्छा. सो नॉर्मली चडशे ते बायलांनी पळयता आमी हे प्रमाण. चडशे 20, 21, 22, 24, 25 म्हणजे त्या अर्ली एजान पळयता, केन्ना केन्ना 40 पळयता आमी. सो ती मातशी कंट्रोल करपाक डिफिकल्ट, बिकॉज मागीर यू हॅव टू रिक्वायर रुमोटॉलॉजिस्ट, रेग्युलर फॉलोअप जाय. खुबश्या पेशंट आमी पळयला गोंयांत, लेकिन गोंयानूच न्ही देशांनी पळयलां की एलोपॅथीक नाका म्हणटात, मागीर ते होमिओपॅथी कडेन वळटात किंवा आयुर्वेदीक वळटात. मागीर केन्ना केन्ना तांकां गुण मेळना, मागीर ते विटून फायनली सगळें सोडून उडयतात. आनी फायनली जेन्ना आमचे कडेन येता क्रिपल स्टेटीन येतात, व्हीलचेअर बाउंड, चलपा जायना. सो रुमोटॉयड इज व्हेरी क्रिपलिंग. ऑस्टिओ आर्थरायटीस बऱ्यापैकी मॅनेज करपाक मेळटा, बिकॉज ती हळू स्टार्ट जाता आनी ते टप्प्या सपोज पीक जर केली, दुखपा लागलें, तेन्ना एम आर आय केलो, कितें कळ्ळें बारीकशें कितें आसा देर एन दे सॉल्व केलो प्रॉब्लम. जनरली ऑस्टिओ आर्थरायटीस बऱ्यापैकी आमकां कंट्रोल करपाक मेळटा. सो आर्थरायटीस जेन्ना आमी म्हणटा डॉक्टर न्ही, तेन्ना हे सिमटम्स घरा कडेन आमकां एकदां दुखता किंवा जाता कितें आमी निग्लेक्ट करपाक लागता. आनी हें साहजीक आसा. खुबदां आमी आमच्या दिसपट्ट्या आयुश्यान इतली कामां आसता की बारीक कितें दुखलें जाल्यार सुद्दां आमी निग्लेक्ट करपाक लागता. अशी कितें सायन्स आसा जंय आमी डॉक्टराक मेळपाक जाय, हें पळयलें काय? म्हज्या मते बारीक सारीक जर पेन जालो एनीवेज कोण घेवन बसपाना. चलतना पेन जालो, उठता बसतना पेन जालो. जनरली पेन सुरू जाताना टॉयलेटीन बसतना उठताना, सोपाणां चडटा देंवताना
तेन्ना नॉर्मली पेन जावपाक लागता. तो जर पेन तुमचो उरलो कॉन्स्टंट चालूच आसा 1 म्हयनोभर जालो किंवा चड जालो तेन्ना म्हज्या मते लागून सगळ्यान पयलीं दोतोराक मेळिल्लें बरें. आतां कितें आतां इंडियान डायरेक्ट स्पेशलिस्ट मेळप सोंपें. सोमतें तुमी अपॉयंटमेंट रिंग केली गेलो आनी मेळ्ळो XYZ स्पेशलिस्टाक. पण फॉरनाक तशें ना, थंय रेफरल सिस्टम आसता, तुमकां GPक मेळचो पडटा, थंयच्यान रिफर जाता. हांगा इट इज व्हेरी इजी टू गो आनी मीट द सर्जन, कोणूय हांव डॉक्टर वचून आनी देर एन देर जर ताका दिसता स्कॅन करपाची गरज आसा डायर एन देर यू कॅन डू एन MRI स्कॅन. बरोबर. देन कम्स एक आमी आतां नी बद्दल उलयतना, कारण समजा इश्यूज जाले जाल्यार खुबशे फावटी आमी म्हणटा की सर्जरीक वतात. बट सर्जरी ट्रेडिशनल वेन पयलीं जाताली ती आतां बदलली आनी रोबोटीक सर्जरी पळोवपाक मेळटा, जी एक वर्सभर आमकां मणिपाल हॉस्पिटलान, आनी तुमी तातूंत स्पेशलिस्ट आसा. आजून पर्यंत लोकां मदीं हो भ्रम आसा की रोबोटीक नाका आनी आपल्याक ट्रेडिशनल वेन जाय असो कितें? ना, म्हाका तरी दिसना. कित्याक सांगा, गेलें 1 वर्स तरी आतां हांव मणिपालान, म्हणजे गेल्या वर्सा आय थिंक एंड ऑफ जुलय ऑगस्टान आमी तो रोबोटीक सिस्टम घेतिल्ली जॉन्सन जॉन्सन डेप्यू कंपनीची वेलीज रोबोटीक सिस्टम. सो आतां पर्यंत म्हाका कितें 170-180 कितें ऑपरेशनां लायक आय हॅव डन ऑन द रोबोटीक सिस्टम. 180? हय, 70-80 वॉटेवर जाल्या. सो आतां कितें आसा, आतां म्हणसर म्हाका दिसता 1-2-3 पेशंटां विचारलें आसतलें की दोतोर म्हाका रोबोटीक नाका नॉन रोबोटीक जाय. ओके, देर आर 2-3 पीपल जे आसा, म्हणजे सो 2-3 इन अ इयर. बट जनरली लायक सगळ्यांनी लायक एक्सेप्ट केल्लें आसा की रोबोटीक्स. क्वेश्चन कितें येतालो की इज इट गोन बी मोर एक्सपेन्सीव, तो प्रश्न येतालो. इज इट गोन बी मोर एक्सपेन्सीव, ताका लागून बाबा आमकां नाका. सो ताका लागून मे बी 1 किंवा 2 पेशंटांनी लायक उलयलां आसतलें, पूण अशी ना. म्हाका दिसता खूब एक सक्सेस कहो पळोवपाची गरज आसा, कारण आमी सदांच एक ट्रेडिशनल वे पळयताले आनी आतां रोबोटीक जेन्ना आमी म्हणटा, हांवें गेल्या फावटी विचारलें आनी एक गोश्ट म्हाका कळ्ळी की मोर प्रिसायज आसता. म्हणजे एकदां कशें ट्रेडिशनल वेनूय हांगा थंय मातसो एक नंबराचो किंवा मिली हेजो फरक जावपाक शकता. रोबोटिक्स इज प्रिसायज. सो रोबोटिक्सान कितें जालां न्ही, आमची ऑपरेशन करपाची स्टायलूच चेंज जाल्या. अच्छा. जो कॉन्सेप्ट पयलीं आशिल्लो इन अ कन्वेन्शनल सर्जरी नॉन रोबोटिकान, तेन्ना कॉन्सेप्ट डिफरंट आशिल्लो. तेन्ना कितें आशिल्लो, जॉयंट जो प्लेस करचो पडटा दोपरान फॉर एग्जाम्पल, यू हॅव टू प्लेस इट एट रायट एंगल्स टू अ लायन, अ पर्टिक्युलर लायन जाका आमी म्हणटा मेकॅनिकल एक्सीस, जी तुमी ड्रॉ करता फ्रॉम द हिप जॉयंट टू द एंकल जॉयंट. सो जॉयंट शूड बी एट रायट एंगल्स इरिस्पेक्टीव. तुमचो पांय जन्मता कसोय आसूं की प्रत्येक मनशाक एक सर्टन एंगलाचो बेंड आसता. इन अ रोबोटीक सिस्टम कितें जाता, वी आर डुईंग पर्सनलायज्ड आर्थ्रोप्लास्टी. तुमचें फॉर एग्जाम्पल जन्मता तुमचो जो जॉयंट आशिल्लो कसो आशिल्लो, कितल्या डिग्रीन बेंड आशिल्लो, त्याच प्रमाणे तो घाला प्लेस करा. सो तो कॉन्सेप्ट जो आशिल्लो ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मेकॅनिकल अलायनमेंट तो गेलो. दॅट ऑल्सो वी कॅन फॉलो इन अ रोबोटीक सिस्टम, पूण तो सगळ्या पेशंटांक न्ही. सो सगळ्या पेशंटांक पांय तशें नासता 0 डिग्री नासतात, केन्नाच नासता. दॅट फॉल्स इन अ बॉक्स ब्रॅकेट ऑफ ओनली अबाउट 15%. ओके. सो प्रत्येक पेशंटाचो एक क्लासिफिकेशन आसा आनी दॅट आर रफली अराउंड 9 डिफरंट टायप्स ऑफ बोनी टायप्स. इन अ रोबोटीक आय कॅन ऑपरेट यू एंड पुट यू इन दॅट पर्टिक्युलर बॉक्स ऑफ दोज 9 टायप्स. ओके. पूण ते जेन्ना पयलीं जे तुमी करताले ऑपरेशन न्ही, तितूर ते शक्य आशिल्ले करताले? शक्य नाशिल्लें. ते कॉन्सेप्ट सिंपल आशिल्लो की यू शूड पुट इट रायट एंगल्स. आतां हांगा तो कॉन्सेप्ट ना. हांगा वी आर पर्सनलायझींग द कॉन्सेप्ट, इंडिविज्युअलायझींग द कॉन्सेप्ट. जसो तुजो आशिल्लो पयलीं आनी आतां जाल्ला तो, ताका त्याच प्रमाणे पयलीं कसो आशिल्लो त्या डिग्रीन घालपाचो, त्या एंगलान घालपाचो. इज वॉट वी कॅन डू विथ रोबोटीक सिस्टम. ह्या 1 वर्स तुमी सर्जरी करता, जे रोबोटीक सर्जरी आसा, हांव परत ताचो टायम आनी बाकीच्या गोश्टी जे येता, बट कितें डिफरन्स तुमी पळयल्लो आसा सद्या? कारण 1 वर्स इज अ गूड टायम जे तुमी समजपाक शकता, लोकांचे जे रिव्यूज आसा ते घेवपाक शकता. कसो आशिल्लो तुमचो एक्सपिरियन्स? फरक भयंकर पडला. सगळ्यान पयलीं आमचो जॉयंट घालपाचो पयलीं जॉयंट चेंज जाला. पयलीं आमी लिगामेंट कट करताले, क्रुशिएट लिगामेंट तो प्रिजर्व करता. आमी एक्स्ट्रा हार्ड मदलो पार्ट कट करताले, तो आमी प्रिजर्व करपाक लागल्या. गरज पडना आमकां. जॉयंटाची जॉमेट्री चेंज जाल्ली आसा, तो जालो जॉयंट पॉयंट. रिकवरी पॉयंट ऑफ व्यू भयंकर कमी पेन, फास्टस्ट रिकवरी. जे तांकां रिकवरी म्हाका दिसता 1-2-2.5 म्हयने जाताली, ती लेकीन 1 म्हयन्यान जाता, किंवा एका म्हयन्यान जाताली ती तो 15 दिसान करून दाखयता. वॉकर फॉर एग्जाम्पल जर कोण मनीस लेकीन 8-10 दीस घेतालो, तो मे बी 3-4-5 दिसान सोडपाक लागता. पयरूच म्हाजे कडेन एक पेशंट आयला, भायर ऑपरेट करून आयिल्ली आसा, 13-15-17 दिसां पयलीं ऑपरेट केल्या, अशीच घालून सडासड अशी भितर आयली आनी बसली वॉक. आनी हांव चिंतपाक पडलो की लायक ह्या पयलीं खंय तरी पयलां म्हणून. सडनली पेपर ओपन करून पळयता जाल्यार 17 दिसां पयलीं ऑपरेट केल्ली आसा. आनी दोपर बेंड करता फ्रॉम 0 डिग्री टू 120 डिग्री. आनी शी मस्ट बी अराउंड 68-70 आसतली ती, बट नॉट इवन डन फिजिओथेरपी. हांव अशें म्हणटा की फिजिओथेरपी करपाक जायना, बट शी हॅज नॉट इवन डन फिजिओथेरपी. घरा कडेन स्वताच व्यायाम करून 0 ते 120 डिग्री बेंड करता, व्हेरी मिनिमल पेन,
पेन किलर्स हांगा घेतले थंय घेतले. सो आय एम नॉट सेइंग प्रत्येक पेशंट जातले, बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशंट्स इतली रिकवरी येवपाक लागले आनी बेगीन येवपाक लागले. सो तयारी जी आसता ती दोन्ही ऑपरेशनांनी तितलीच आसता ऑर ना, रोबोटिकाक बिफोर ऑपरेशन प्रोटोकॉल सगळो सेम, फक्त हांगा कितें अच्छा. आसता, हांगा वी डू स्पेशल एक्सरेज, गरज पडली जाल्यार इवन सिटी स्कॅन फूल पांयाचो, बिकॉज आमकां कॅल्क्युलेट करचें पडटा एंगल्स कितले आसा सगळें तें. ताच्या मागीर आमकां कळटा की यू आर फिटींग इन वीच कॅटेगरी ऑफ युअर नी, आनी त्या प्रमाणे मागीर आमी रोबोटीक सर्जरी करतना आमकां मागीर वी हॅव टू फिट यू इन दॅट पर्टिक्युलर कॅटेगरी. ते सोडले बाकी सगळे प्रोटोकॉल सेम, ब्लड रिपोर्ट करपाची, ECG हां. सगळें सेम, सो तो टायम सेम तो सगळो सेम. आणि सर्जरीचो टायम फास्टर, फास्टर मच फास्टर. सो ऑफकोर्स पयलीं 20 केसी करतना लागून आमी चड टायम घेतलो, बिकॉज यू आर ऑल्सो अंडरस्टँडिंग रोबोटीक सिस्टम, बरोबर. रोबोट इज ऑल्सो ट्रायंग टू अंडरस्टँड यू, सगळें चालू आशिल्लें, पीपल इज गेटिंग यूज टू इट. पण आतां तसो ना, इट इज मच फास्टर आनी वी कॅन फिनीश युअर मेन पार्ट ऑफ द सर्जरी 20-25 मिनटांनी सर्जरी काय पार्ट तुमचो मेन पार्ट जालो, ऑफकोर्स मागीर जॉयंट फिटींग आनी मागीर स्टिचींग पार्ट. दोतोर एक गोश्ट आसा हांव जस्ट विचारपाक सोदता. आतां तुमी म्हळ्यार की 170-180 तुमी ऑपरेशनां केली, अशें खंयचें ऑपरेशन डिफिकल्ट बीन आशिल्लें ऑर इनफॅक्ट तो आनी एक फायदो जाला, आतां कसलेंय ऑपरेशन येवं न्ही, कितलोय पांय बँड आसूं न्ही, भितरल्या वाटेन बँड आसूं न्ही, भायल्या वाटेन बँड आसूं, कांयच फरक पडना, बिकॉज वी आर प्लॅनिंग युअर सर्जरी बिफोर. अच्छा बिकॉज वी आर डुईंग, तुमचो स्कॅन करता, सिटी स्कॅन प्लॅनिंग पयलींच खबर आहा तुजो पांय इतलो बँड जाल्लो आसा, 25 डिग्री 30 डिग्री कॅल्क्युलेशन पयलींच केल्लें आसा, देर एंड देर वी हॅव टू ओनली गोन एक्झिक्यूट द प्लॅन ऑन द रोबोटीक सिस्टम, आनी तो प्लॅन एक्झिक्यूट करता 5 मिनटां पुरो. सो इन रोबोटीक कितें आसता, धोपराची इन्फॉर्मेशन वील टेक, robot will give you points to mark, ते point mark करून we are passing on the information, we have already calculated what is the plan, you feed on that system there and there 5 मिनटां भितर, प्लस एंड मायनस एडजस्टमेंट करपाचो, इम्प्लांट कसो मूव करपाचो, जालें. देन यू जस्ट एक्झिक्यूट द प्लॅन, रोबो डायरेक्टली हातीन येतलो, आमकां रोबो घट धरचो पडटा आनी वी एक्झिक्यूट द बोन कट्स. अच्छा ओके. सो प्लॅनिंग पयलीं ऑन द कंप्युटर स्क्रीन ऑर द रोबोटीक स्क्रीन म्हणपाचें, ताज्या मागीरूच लागून रोबो हातीन येवपाचो. सो खुबशे लोक प्रश्न विचारतात, दोतोर वॉट इफ रोबो सपोज हातीन सुटलो नाल्यार रॉंग कट केलो, नॉट इवन वन केस, नॉट इवन वन केस की रोबो खंय तरी हातींतल्यान भायर गेला ऑर आउट ऑफ कंट्रोल गेला ऑर रॉंग कट केला, नॉट इवन वन केस. सो डिफरन्स इज मिलीमिटर्सान, 0.5 millimeter to 1 millimeter of accuracy, 0.5 degree to 1 degree of movement you can do. So the confidence level of a surgeon, म्हणजे इट इज लायक अ बून फॉर अ सर्जन, की इट्स एन एडिशनल तुका मेळा, तुका एक दैवत कशें तुका एक हें मेळटा न्ही, दैवतशें मेळा तुका, यू आर नॉट स्कॅर्ड ओनली. आतां कसलोय जॉयंट हाड, इवन बेटर. बट एक कॉन्सेप्ट आसतलो की रोबोटीक सर्जरी म्हणटकूच एक फीड करता आनी रोबोट आपल्याक जाय तशें करता, बट ताज्या फाटल्यान डॉक्टर्स आसता ना, तो ऑटोनॉमस रोबोटीक सिस्टम म्हणून आसता, अच्छा. आनी दिस आर सेमी ऑटोनॉमस. ओके. सो FDA अप्रुवल ऑफ US FDA फॉर ऑटोनॉमस रोबोटीक सिस्टम एट द मोमेंट ना. अच्छा. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फॅक्टर्स न्ही, फियर फॅक्टर्स आसता, पेशंटाकूय मातसो भंय दिसतो ना की अरे सगळेंच रोबोट करता, मागीर कितें जालें मागीर कोणाक ब्लेम करपाचो, सगळें तें पार्ट आसता. दीस आर रोबोटीक एसिस्टेड डिवायसीस, जे आतां रोबोट जे आसा सगळें इन द वर्ल्ड, व्हडले आसूं बारीक आसूं, दे ऑल रोबोटीक एसिस्टेड, वीच मिन्स सर्जन इंटरफिरन्स रिक्वायर्ड. सर्जनान वापरल्या शिवाय तो स्वता चलचो ना. सो इट इज प्लॅनिंग, सर्जनान प्लॅन करपाचें, मागीर तो हातीन घट धरपाचो आनी देन यू डू अ कट्स. बरोबर. बट एक कॉन्सेप्ट लोकांक समजोवपा खातीर की जे आमी रोबोटीक म्हणटा आसतना की तो रोबोट आपूण जावन सगळें करिना, ताच्या फाटल्यान डॉक्टर हँडल करतात सगळ्यो गोश्टी. एट दीस पॉयंट तरी आसा, मे बी इन द फ्युचर ह्युमनॉइड रोबोट्स येतले एज इलॉन मस्क सेज, तेन्ना मागीर होपफुली गोश्टी चेंज जातली. नो बट एक आसलेलो चड बरो न्ही, एक पेशंटाक एक विश्वास आसता आनी डॉक्टराचेर विश्वास आसता. ना, बिकॉज त्या शिवाय पेशंट येवचोच ना न्ही, बरोबर, ऑपरेशन टेबल येवपाच ना, बिकॉज खंय तरी एक विश्वास जाय तुका, खंय तरी एक कनेक्ट जाय, बरोबर, की बाबा आपूण आसा, आपूण सगळें हँडल करता, आय एम ऑर्केस्ट्रेटिंग द एंटायर प्लॅन युजींग अ रोबोटीक सिस्टम, ताच्या मागीर विश्वास बसता, म्हणून जाल्यार पेशंट फुडें येता. तूं प्रश्न परत थंय डॉक्टर येता की अशें एक ऑपरेशन जें तुमकां दिसलें की हां हे दीस वॉज दी एक जे आपूण केन्नाय केस स्टडी म्हणून सांगूं शकता इन रोबोटीक ऑपरेशन अशें. सी ताका म्हणटा वेल्गस न्ही, वेल्गस म्हणलें कितें धोपर जें आसता नॉर्मली चडशे प्रमाणान भितरल्या वाटेन बँड जाता, म्हणून पोंगे पांय म्हणटा आमी पळय, पांय अशें जाता आनी चलता, बट क्वायट अ फ्यू टायम्स पांय भायल्या वाटेन वता, भायल्या वाटेन, ताका म्हणटा नॉक नीज, आनी मागीर धोपरा भायर सरप. सो नॉक नीज आर डिफिकल्ट टू मॅनेज नॉर्मली ऑन अ नॉन रोबोटीक सिस्टम. ओके. कन्वेन्शनल सर्जरी आमची नॉन रोबोटीक, खुबशे एडजस्टमेंट करचे पडटा, खुबशे आमकां स्वताय पयलीं करचें पडटालें खुबशें, दॅट हॅज बिकम व्हेरी इजी.
दॅट इज बिकम व्हेरी इजी. आनी जेन्ना जेन्ना आमकां नॉर्मली जेन्ना धोंपर फॉर एग्जाम्पल 20-25 डिग्री बँड जाल्ले आसता तेन्ना जेन्ना आमकां रिविजन जॉयंट यूज करचो पडटालो किंवा तो ठेवचो पडटालो सायडीक सेपरेट, तो आमकां आतां वी कॅन जस्ट मॅनेज विथ अ नॉर्मल जॉयंट. सो कॉस्टिंग वाडचेलो, रिकवरी फास्ट जाली आनी तुका हें करपा मेळटा, यू कॅन कंट्रोल द लिम लेंथ. म्हणजे पांय कितलो पयलीं कितें जातालें, एक ऑपरेट केलो की सडनली पांय लांब जातालो ऑफकोर्स, वांकडो पांय सरळ करतकीर आनी दुसरो पांय मोठो उरतालो. सो जो म्हणसर दुसरो पांय करना तो म्हणसर चप्पल मातशें घालून एडजस्ट करून वयर सकयल पेशंट चलतालो. आतां तें करपाची गरज ना, बिकॉज युअर मिलिमीटर युअर डिफरन्स, रायट, मिलिमीटर डिफरन्स. सो 1-2 मिलिमीटर पेशंटाक पडसूय जायना की आपलो पांय मातसो लांब आहा की मोठो आहा म्हणून. बरोबर. सो आतां एकूय जरी केलें तरी पूण अशें न्ही की तो पांय लांब जालो आनी दुसरो पांय मोठो जालो, तोय आतां पॉयंट गेलो. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो पॉसिबिलिटीज पयलीं आसताल्यो त्यो आतां अजिबात येना. आनी रोबोटिक्सान कितें जाता, आमचे सॉफ्ट टिश्यू रिलीज म्हणटा ताका, म्हणल्यार ज्या वाटेन पांय वांकडो जालो त्या वाटेन आमकां ते मसल आनी लिगामेंट रिलीज करचो पडटा. त्या प्रमाण इज व्हेरी नेग्लिजिबल जाला आतां. सो ताका लागून ब्लिडींग जायना भितर. हे सगळे जेन्ना पेशंटाक समजयता सो एक भंय बीन पयलीं दिसता. म्हाका दिसना इतलें समजूंक गरज पडटा. पेशंट्स आर ऑल एड्युकेटेड नाव डेज. इंडियान ऑलरेडी गेली म्हाका दिसता 10 वर्सां रोबोटिक्स चालू आसा. ऑलमोस्ट गेल्या 5 वर्सांनी मेट्रोन लेगीत आतां भरमसाट रोबोट सेल जाल्ले आसा. आनी इतली म्हाका दिसता आतां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जाल्ली आसा बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम म्हण, रिल्स म्हण सगळें. सो लोकांक ऑलरेडी खबर आसा. सो लोक इतलो प्रश्न विचारना की तूं रोबोटीक नॉन रोबोटीक ऑल, दे एक्सेप्टेड. आनी म्हाकाय अशें बसून ओपनी सांगचें पडना की सी आय एम डुईंग ऑल रोबोटिक्स, आय एम सेलिंग रोबोटिक्स, गरजूच पडना. ऑपरेशन आय टेल दॅम वॉट. सपोज कोण विचारलो, सी आय डू ओनली रोबोटिक्स. द रिजन बिकॉज द रिजल्ट्स आर देअर टू से. रिजल्ट्स आर फॅन्टास्टीक. इफ आय वॉन्ट टू पास ऑन द तुमकां म्हणजे सपोज मदत करपा जाय, आय वॉन्ट टू पास ऑन द एक्सपर्टीज, आसा रोबोट. आनी वी हॅव वन ऑफ द बेस्ट रोबोटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड. बरोबर. डेपी व्हॅलीज. बरोबर. The same robot is in the US, the same robot is in Germany, the same robot is in Singapore. It's the same robotic system. You have same trained surgeons. अँड अगेन जेन्ना 180 वर्साक जे ऑपरेशन जालें सक्सेसफूल जालें आनी सगळे जाण आतां बरे तरेन तुमी जशें एक्झाम्पल सांगलें की आफ्टर 15 डेज, सो हो टायम जो आसा न्ही आफ्टर ऑपरेशन ऑपरेट जाल्या उपरांत, सो वया प्रमाणे वेगवेगळो ठरो शकता. ऑर सी जनरली आमचो प्रोटोकॉल कितें आसा, पेशंट नॉर्मली 1 day स्टे आसा. एका रोबोटिक्स 1 day स्टे ओनली. ओके, इट्स बीन बिकॉज इवन बिफोर रोबोट एज वेल, इट हॅज बीन 1 day स्टे. म्हणजे अशें न्ही की रोबोट आयला म्हणून कितें जालां. रोबोट इज ओनली ब्रॉट इन प्रेसिजन. ओके. एक्युरेसी आयल्या, प्रेसिजन आयला, जॉयंट चेंज जाला, ऑपरेट करपाची स्टायल चेंज जाल्ली आसा. वी आर डुईंग किनेमॅटीक अलायनमेंट, म्हणजे पर्सनलायज आर्थ्रोप्लास्टी, हें पयलीं नाशिल्लें, तें चेंज जालां ऑफकोर्स. बट द स्टे इज नॉर्मली 1 day. आतां कितें जाता, एडवांटेज कितें जाता, बिकॉज तूं मसल डॅमेज बीन सगळें कांय ना, वी आर प्रिजर्विंग युअर मसल एज वेल ऑपरेट करतना. सो ताका लागून कितें जाता, रिकवरी बेगीन. सो 2-3 वरां भितर नो सुनर यू कम आउट ऑफ एनेस्थेसिया, पेशंट उबो रावपाक लागता, चलपाक लागता, ही गोज होम द नेक्स्ट डे. सो फिजिओथेरपीचें प्रमाण मातशें कमी जालां, रिकवरी बेगीन जालें. दोतोर आतां ह्यो ज्यो इश्यूज आसा न्ही, आतां आर्थरायटीसाचे आमी उलयताले, बिकॉज आयज काल आमकां खूब दिसपाक लागलेले आसा. बोन रिलेटेड इश्यूज इन जनरल आमकां खूब दिसपाक लागिल्ले आसा. तातूंत आर्थरायटीस इश्यूज भेणांक म्हणा किंवा नीज, हाजी स्पेसिफीक कितें रिजन आनी आसूं शकता अशें दिसता तुमकां? सी आर्थरायटीस ऑटोइम्यून आतां खूब कॉमन जाला, एस्पेशली आफ्टर कोवीड. हिपचे प्रॉब्लम, हिप जॉयंट प्रॉब्लम, ब्लड सप्लाय बंद जावप सडनली आनी हिप जॉयंट डॅमेज जावप, हें खूब पयलें आमी, एस्पेशली 2020-21-22 नंतर कोविडा प्रमाणे. ताका लागून सो तो एक प्रमाण वाडला. ते सगळ्या मदीं काय यूथ चडशे वॅक्सिन्स आनी पोस्ट वॅक्सिन्स वी हॅव सीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एस्पेशली विथ सर्टन बॅच ऑफ वॅक्सिन्स. आतां मातशें प्रमाण कमी दिसता आमकां, बट आय थिंक गेल्या 3-4 वर्सांतल्यान भरपूर आशिल्ले. अच्छा. सो मे बी इट हॅज कम पीक जाला आनी मे बी आतां सकयल देंवला आसतलें. पण त्याच प्रमाणे ऑस्टिओ आर्थरायटीस प्रमाण लेखन वाडपाक लागला, आमच्या कंट्रीन वाडपाक लागला. ओके. इतलें थंय पयलीं नाशिल्लें, आतां वाडपाक लागला. मे बी सेडेंटरी लायफस्टायल म्हणा किंवा आनी कितें कारण आसतलें, तें वाडलां. आनी रुमोटॉयड जे आसा तो तर आसाच प्रमाण. पूण ते स्लो करपा खातीर किंवा ते जावपाक जायना ताच्या खातीर एक्सरसायज इज, म्हाका दिसता एक्सरसायज, आपल्या जॉयंट्साची काळजी घेवपाची, बारीक जर प्रॉब्लम आसा देर एन देर लेकिन सॉल्व करून उडोवपाचो. ते म्हणटात न्ही स्टिच इन टायम सेव्स 9. सो देर एन देर कितें आसा देर एन देर लेकिन पळोवन लेकिन काबार करून उडोवपाचो, बिकॉज पॉसिबल आसा. तो जर घेवन बसलो जाल्यार मागीर तो प्रॉब्लम चड जातलो. तुमी अशे खुबशे पेशंटाकूय पळयता आसतले, कारण डेली लायफान तुमकां पेशंट एनकावंटर करचे पडटा. पूण लोक ही गोश्ट समजता की बाबा आपल्याक बारीक कितें जालें किंवा जर आपल्याक दिसता कितें तरी डावट आनी आपल्याक डॉक्टरा कडेन वचपाक जाय, कितें जाता खुबशे फावटी आमी भितात आनी घरा कडेन रावतात, आपल्याक ऑपरेशन करचें पडटलें काय आपल्याक आनीक कितें जालां आसतलें काय, ह्या तकलेन अशे तरेचे आजून पर्यंत लोक आसा. ऑलरेडी आसा, भरपूर आसा. इंडियन जाल्यार प्रमाण भरपूर आसा. खुबशे लोक लागून येयना फुडें, खुबशे लोकांक भंय आसा, खुबशे लोकांक गैरसमज आसा की ऑपरेट करून लेकिन आपूण चलपाना. हय.
खुबशे लोकांक आसा अजुनूय येतात ओपडीन केन्ना केन्ना कोण उलयता वॉट एवर आसा पूण तो हळू हळू तें प्रमाण लायक कमी जातलें कित्याक सांग 20 वर्सां पयलीं वेन आय वॉज ऑफकोर्स ट्रेनींग आनी आमी पयलीं म्हणजे वी आर स्टुडंट्स जेन्ना काम करताले तेन्ना लायक आतड्याचें प्रमाण आशिल्लें पूण ऑपरेशन इतली जायनाशिल्ली गोंयांत म्हाका दिसता मुश्कील म्हाका जेमतेम म्हाका दिसता एक 15-20-25 ऑपरेशनां जातालीं तेन्ना म्हयन्याक आतां ऑन एन एवरेज गोंयांत म्हाका दिसता रफली म्हाका दिसता 100 ते 120 ऑपरेशनां जाता जॉयंट रिप्लेसमेंट म्हयन्याक सो यू कॅन इमॅजीन जी 20-25 आशिल्ल्यो त्यो आतां लायक 4 पटीन वाडला न्ही हेचो अर्थ की लोकांनी ऑलरेडी आतां हें एक्सेप्ट केलें आनी दुसरी गजाल खुबशे लोक पयलीं गोंयांतल्यान भायर वताले बेळगांव वताले मुण्या वताले बेंगलोर वताले मुंबय वताले ऑपरेशन करता आतां तें प्रमाण खूब कमी जालां अशें ना की प्रमाण वाडला अशें आसा की आतां अवेरनेस वाडला एक्सेप्टन्स एक्सेप्टन्स ज्या प्रमाणे कॅटरेक्टाची एक्सेप्टन्स वाडला सगळे लोक फुडें वतना कॅटरेक्ट करता रोबोटिक्स हॅज मेड जॉयंट रिप्लेसमेंट सो इजी बरोबर सर्जनाकूय इजी केला बिकॉज आतां आमकां कंट्रोल आसा मिलिमीटर कंट्रोल आसा दॅट इज फर्स्ट जालो आनी दुसरी गजाल पेशंटांका कॉन्फिडन्स येता बिल्डअप जावन एकामेकाक पळोवन ताची रिकवरी पळोवन ताका दिसता हांव जालो बरो जालो फटाफट जावपाक लागलो की दुसरो उबो जाता सेकंड थिंग इज एका वर्साचो तुमचो तो एक्सपिरियन्स आसा म्हाका दिसता फर्स्ट मंथ आनी 12वो म्हयनो हातूंत खूब फरक आसतलो हय पयले एक 5-6 म्हयने डिफरंट फरक आसता डिफरन्स आसता लास्ट 6 म्हयन्यान डिफरन्स जाता ऑफकोर्स की सगळें बशिल्लें आसता न्ही हाती बशिल्लें आसता इट बिकम्स ऑटो मोड म्हाका दिसता गोंयांत तुमी फक्त एकटेच आसा जे रोबोटिक्स सद्या करता ना सद्या विक्टर हॉस्पिटलान रोबोटिक सिस्टम आसा तांचीय आसा दे हॅव अ झिमर कंपनी आमची डेप्यू विच इज जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीची सबसिडियरी ताजी वेलीज रोबोटिक सिस्टम सो दीस इज मोर प्रिसायज आसा दीस इज एट द मोमेंट बाय फार बिसायड्स स्ट्रायकर कंपनीची द टॉप नॉच कंपनीज द बेस्ट सिस्टम आनी व्हेरी वर्सटायल परत मागीर येता हें ना इन्स्ट्रुमेंट्स ना ह्या सिस्टमीन तुमकां धोपराचेर जशें आमी नॉर्मल नॉन रोबोटीक सर्जरी आमचे इन्स्ट्रुमेंटचेर ट्रे आसता भरपूर त्यो आमकां एटॅच करच्यो पडटा आनी तांकां एटॅच करून तांकां पिनीन फिक्स करून मागीर आमकां एक आमचो मॅन्युअल सॉ घेवन आमकां कट करचें पडटा हांगा रोबोटिक्स देर आर नो इन्स्ट्रुमेंट्स ओके इट्स ओन्ली रोबोटीक सिस्टम जो तुज्या सायडीक आसा धोपर ओपन ऑर जॉयंट वॉट एवर ओपन करा देर एंड देर रोबो ऑन द बोन सो देर आर नो इन्स्ट्रुमेंट्स ओके नाही म्हाका दिसता खूब ट्रान्सफॉर्म जाल्लेलें आसा मेडिकल क्षेत्रांत ट्रान्सफॉर्म जाताना आनी एक गोश्ट आमी खुबदां पळयतात की ऑपरेशन ऑर बरे मेडिकल सेवा मेळपाक जाय म्हणून भायर वयतात आनी भायर ऑपरेशनां करतात म्हणजे जग आमचे सॉरी देशा भायर वयतात पूण ते खुबदां म्हारग पडटा पूण लोकांक अजून पर्यंत खबर ना की ही सगळी फॅसिलिटीज जी भायर तेज्या पेक्षा बरी फॅसिलिटीज आनी बरे डॉक्टर्स आमच्या इंडियन गोंयान खास करून आसा म्हाका दिसता इंडियन मेडिकल टुरिझम लायक नाव इज इन अ ट्रान्सफॉर्मेशन already transformation it is already regarded one of the best healthcare systems in the world especially the private sector sadhya जो चालू आसा तो because of जी एडवान्सी आमकां मेळटा इन द कॉर्पोरेट सेटअप्सान आनी तिसरी गजाल इट इज डेफिनेटली चिपर इंडिया आतां हय आतां फॉर एग्जाम्पल एक जर तुमी रोबोटीक फॉर एग्जाम्पल नी रिप्लेसमेंट तुमकां करपा जाय फॉर एग्जाम्पल एनी फॉरेन कंट्री लेट्स से युरोप म्हणा किंवा एशियन कंट्री म्हणा किंवा अमेरिकेक म्हणा इट इज इजिली $20,000 ते $25,000 ऑर $20,000 ते £25,000 रफली इक्वेटिंग टू 20-25 लाख रुपीज हांगा तुमकां 3-4 लाखान जाता सो रफली लायक 500 पटीन तुमकां सवाय यू हॅव द सेम ट्रेन सर्जन्स ऑर मे बी इवन बेटर सर्जन्स तुमच्या कडेन लायक ऑलरेडी द सेम रोबोटीक सिस्टम जी जगान आसा बिकॉज दीस रोबोज आर सेम बरोबर दे आर सेम रोबोटीक सिस्टम फ्रॉम द सेम कंपनी आनी युअर रिकवरी इज मच फास्टर म्हाका दिसता आतां इंडियन येवपाक लागता सो खुबसो येवपाक लागला ऑलरेडी येवपाक लागला गोवा इज स्टील लायक इन अ स्मॉलर फेज वेर इन गोवा इज टू एक्सपांड आनी लायक प्रोमोट देमसेल्स एज अ सेंटर फॉर रोबोटिक्स आनी सेंटर फॉर एक्सिलन्स इन एवरी स्पेशालिटी आतां आमचे कडेन मणिपालान वी हॅव रोबोटिक्स ओन्ली फॉर म्हाज्या केसी साठी म्हणजे म्हज्या टोटल नी रिप्लेसमेंट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट दोपराचें वॉट एवर बट आय थिंक इन फ्युचर लायक देर इज अ पॉसिबिलिटी की वी मे ऑल्सो हॅव रोबोटिक सिस्टम लायक फॉर अदर सर्जरीज सो देन कितें जाता यू बिकम सेंटर ऑफ एक्सिलन्स बरोबर परत एक गोष्ट तुम्ही म्हळें की भायरच्या पेक्षा हे हांव स्वता मानता बिकॉज हांवें खुबदां पळयल्या ह्यो गोश्टी की फॉरेन जे काम करपी आमचे डॉक्टर्स आसा ताचे पेक्षा बरे डॉक्टर्स आमचे इंडियन आसा आनी बरे बरे सर्जन आमचे इंडियन कारण हांगासल्यान वचून खुबदां भायर सर्जरी करून येतात सो वॉट म्हाका दिसता टॅलंट ऑर एक हार्डवर्कूय म्हणू शकता बिकॉज एक्सपिरियन्स एक तर आसात कारण तुमी खूब यंग आसा पूण तुमचो एक्सपिरियन्स इतलो वास्ट आसा की अशा तरेचे ऑपरेशन्स करपाक आयज गोंयान आनीक कोणा कडेन वचपाची गरज ना तुमचे कडेन येयलो जाल्यार ते सक्सेसफुली जावं शकता हें खबर आसा सो लोकांक इंडियेंतल्या डॉक्टर्सांचेर आतां विश्वास चड बरो बसपाक लागिल्लो आसा दिसता तुमकां म्हणजे आमचे गोंयचे तर आसात डेफिनेटली प्रत्येक फिल्डान प्रत्येक क्षेत्रान
प्रत्येक क्षेत्रांत ती मागीर हार्ट सर्जरी आसूं किंवा ती एबडॉमिनल सर्जरी आसूं किंवा कसल्यो क्षेत्र किंवा कॅन्सर आसूं सगळें आसा आमचे कडेन इंडियान आतां म्हाका दिसना लायक की आमकां हें सोडून वचपाची गरज आसा खूब बरें आनी आसा. गोवा ऑल्सो लायक गेल्या 10 वर्सान लायक द वे लायक गोवा इज एक्सपांडेड इन मेडिकल फील्ड सद्या म्हाका दिसना खंय वचपाची गरज आसा बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जाता हय तुमकां कॅन्सर किमोथेरपी सगळें जाता न्युरोलॉजी बरे डॉक्टर्स आसा. पॅट स्कॅन जायले आमच्या गोंयांत आतां सद्या मणिपाल आसा फाल्यां जीएमसीन येतले पण पॅट स्कॅन ऑलरेडी आयले आसा न्युरोलॉजी वी आर डुईंग व्हेरी हाय लेवल एक्झॅक्टली. थोड्यो गोश्टी उरल्यात येवपाची इंटरनॅशनल न्युरोलॉजी एनल पण त्यो येतल्यो सो त्यो येतल्यो रोबोटिक्स आयले आतां सद्या रिप्लेसमेंट फाल्यां वी वील हॅव एबडॉमिनल रोबोट्स म्हणजे पोटाचे सोचे नी रिप्लेसमेंटान रोबोटिक्सान आनीक बदल आतां जावपाचो आसा. सो सॉफ्टवेअर अपग्रेडेशन जाता अच्छा. आतां जस्ट गेली 2-3 दीस लागून आय वॉज इन बँगलोर सो आय वॉज इन अ रोबोटिक कॉन्फरन्स वेर इन पीपल फ्रॉम म्हजे मेंटर्स जे आसा न्ही फ्रॉम जर्मनी फ्रॉम स्विझर्लंड दे हॅड कम टॉप गायज फ्रॉम देर वन गाय फ्रॉम US आनी आमचे इंडियन जे डॉक्टर्स जे आसा हू आर डुईंग ऑल रोबोटिक्स सो सगळ्यांचो मेळो आशिल्लो सो वी वर डिस्कसींग लायक फुडलें कितें करपाचें वॉट नॅक्स्ट रोबोटीक सिस्टम सो तांचे इंजिनियर्स आमचो ब्रेन आनी डिस्कशन चालू आसता की आतां ह्या सिस्टमाक फाल्यां कशें करपाचें बरें सो वी कॅन चेंज द हार्डवेअर ऑल्सो वी कॅन चेंज द सॉफ्टवेअर ऑल्सो सो ते कामां चालू आसा सो जो सद्या रोबोटीक सिस्टम इज 1.9 फाल्यां 2.0 येतलो मागीर 3.0 येतलो सो चालू उरतलें तें ट्रेनिंग आनी सगळ्यो गोश्टी. ट्रेनिंग इज व्हेरी सिंपल ते व्हडलें काय लागना Okay. बट वी वील गेट न्यू सॉफ्टवेअर येतलो आनी प्रिसायज आसतलो. प्रिसायज येतलो की वील मेक लायफ मोर इजी ओके. सो कितें आतां पयलीं कन्वेन्शनल सर्जरी आशिल्लें न्ही सो तितून कितें आशिल्लें देर वॉज नो डिस्कशन आतां कितें रोबोटिक्सान येतलें डिफरंट वेज ऑफ डुईंग अ सर्जरी सो मे बी द रोबो सॉफ्टवेअर वील गिव यू अ प्लॅन की तुका अशी करपा जालो हो पॉयंट तुका तशी करपा तो तूं सिलेक्ट कर रोबो वील गिव यू द होल प्लॅन हें तुका अशें करपा तें अशें जातलें यू जस्ट टेक द रोबोटीक सिस्टम आनी एक्झिक्यूट इट सो सर्जनाचें लायफ आनी इजी जातलें सारकें. सो दॅट इज द फ्युचर सो हाका ऑलरेडी तुमी म्हळें तशें ऑलरेडी चड टायम लागपा ना 2-4-5 वर्सां भितर वील डू इट इतले फास्ट इट इज फास्टर सी दिस इज AI बेस्ड सो जो आतां डेटा कलेक्शन चालू आसा न्ही सद्या बिकॉज ऑफ रोबोट वॉट हॅपन्स डेटा उरता दॅट डेटा लायक हॅज गॉट प्रायवसी रूल्स असतात वॉट एवर सो वी कॅनॉट शेअर द डेटा खंयच्या पेशंटा कडून डेटा लायक वी कॅनॉट गिव टू द कंपनी नॉट द कंपनी इज आस्किंग फॉर इट बट फायनली कितें जाता डेटाचो फायनली लायक प्रोसेस करून AI बिकम्स मोर एंड मोर स्मार्टर की आतां फुडें कशें करपाचें. आमी जेन्ना आतां नी सर्जरी बद्दल उलयता रोबोटीक नी सर्जरी सो एक प्रश्न म्हाका फाटल्याच्यान एकट्यान म्हटलें आमी जेन्ना फाटलो इंटरव्यू केल्लो तेन्ना की जेन्ना रोबोट ऑर रोबोटीक ऑपरेशन जेन्ना करता तेन्ना ब्लड लॉस ऑर बाकीच्यो गोश्टी ह्यो चड जाता ऑर कश्यो आसता. रोबोटिक्स खुबशे लोक म्हणटात आनी खुबशे पीपल लायक जे नॉन रोबोटीक आसतात दे कीप ऑन सेईंग की नॉन रोबोटीक आनी हें बरें आसता ब्लड लॉस कमी येता कंट्रोल म्हाका प्रत्यक्षान कांयच फरक पडना जशें नॉन रोबोटीक आशिल्लें तशेंच रोबोटीक आसा आय डू नॉट सी एनी इनक्रीज इन कॉम्प्लिकेशन लेट मी लायक स्पीक ऑन देयर एब्सोल्युटली नो इनक्रीज इन एनी कॉम्प्लिकेशन ब्लिडींग आसूं मसल डॅमेज आसूं एब्सोल्युटली चान्सूच ना इनफॅक्ट आय एम प्रिजर्विंग मोर मसल आतां विथ रोबोटिक्स बिकॉज रोबोटीक सिस्टम अलावज मी डॅमेज ना लिगामेंट डॅमेज ना सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कमी जाला आफ्टर ऑपरेशन सूज येवप कमी जाला सो आय डोंट सी एनी कॉम्प्लिकेशन बरें पयलीं म्हणपाक लागलें की स्पीड कमी येता चड टायम वता ओके म्हाका मे बी पयल्या 20 केसीन म्हाका दिसलें मातशें अरे हें करचें पडटा तें करचें पडटा लर्निंग कर्व आसता आतां हातीक बसला आतां कितें 15-20-25 मिनटान काबार बरोबर. सो टायम इज सेव्ड टायमूय सेव प्लस आनी एक गोश्ट आसा की आनी म्हजे जे एसिस्टंट आसता तांचेरूय प्रेशर कांय ना इट इज द रोबो आनी द सर्जन जो करता ऑफकोर्स आनी दे आर जस्ट देर टू हेल्प मातशें हियर एंड देर तांचेरूय प्रेशर ना ते आर सुशेगाद आहा पूण पयलीं पेक्षा कमी एसिस्टंट लागता प्रेशर कमी आनी एसिस्टंटूय कमी लागता. हय गरज ना मातशें तुका व्हडलो गरज ना तुका यू जस्ट वॉन्ट 1% इंस्ट्रुमेंटाचेर होल्ड करपाक जालो तुका आनी जालो एक मनीस लागना हू कॅन पास ऑन द इंस्ट्रुमेंट पुरो. नायस. दोतोर आतां ऑपरेशन केल्या उपरांत एक जस्ट क्वेश्चन आशिल्लो की आपूण नॉर्मल लायफ जगपाक शकता. Transforming life, not just because of robots. Joint replacement is one of the most successful operations in the world. म्हणजे ऑपरेशन कॅटरेक्ट कसो आसा त्याच प्रमाणे जॉयंट रिप्लेसमेंट एस्पेशली इन पीपल हू आर क्रिपल्ड म्हणल्यार कितें अक्षरशः लोक आसा आजून जगान लायक जे अशें खाटेर पडिल्ले आसा बॅडान पडिल्ले आसा बॅड रिडन जाल्ले आसा किंवा व्हिलचेअर बाउंड जाल्ले आसा तांकां जाल्यार इट इज बून आनी ते टिपिकली कसले रुमोटॉयड पेशंट्स रुमोटॉयड आर्थरायटीस अशें सारकें म्हणजे अशें अडकून पडिल्ले आसा लायक ऑपरेट करून अशें
एक दोन रिसंटली गेल्या वर्सा लायक इन द मंथ ऑफ मार्च कुडाची एक पेशंट आयिल्ली नांव विसरलो ऑफकोर्स शी हॅड कम लिटल लायक इन व्हीलचेअर ऑपरेट जाली शंका प्रत्येकाची म्हणा आसता ऑपरेट जाली उबी नॉन रोबोटिक्स आय एम नॉट इवन सेइंग रोबोटिक वी गॉट इन जुलय न्ही शी गॉट इन ऑपरेट इन द मंथ ऑफ वॉट एवर इरिस्पेक्टीव बट जॉयंट रिप्लेसमेंट ऑपरेट करून आतां सडसडी चलना आयल्या नाव शील कंप्लेन समथींग एल्स तुका तें बरें जालें आतां म्हाका गोठा दुखतय म्हणजे एंकल दुखता म्हणटा ती पण तो एंकल जाल्ला ताकाय जाय जॉयंट बट ऑफकोर्स आय एम नॉट अ एंकल स्पेशलिस्ट तुमचेच कडेन येतले हय बट somebody else is to do it because I cannot help you. बरोबर. So it is transforming surgery, especially सिलेक्ट करपाक पेशंट व्हेरी वेल. आनी कितें जाल्लें आसा आतां द प्रमाण ऑफ अ पार्शल नी रिप्लेसमेंट बारीकसो जॉयंट घाला फॉर एक्झाम्पल एकूच पार्ट जाल्ला तेंय वाडपाक लागला हो बिकॉज कितें जाता विथ अ रोबोटीक सिस्टम कितें जाता दीस रोबोट आमचो जो आसा वी कॅन डू अ टोटल नी आनी पार्शल नी एज वेल सो पार्शल कितें एक्युरसी जाय पडटा तुका ऑफकोर्स सर्टन सर्जन्स ट्रेन दे डू व्हेरी गुड एक्युरसी बट दीस गिव्स यू इवन फर्दर एक्युरसी सो फर्दर एक्युरसीन कितें जाता जो जॉयंट जो तुमी बारीकसो जो प्लेस करता न्ही ताची लायफ वाडपा चान्स चड जाता तुमकां बॅलन्स जो मेळटा लिगामेंट बॅलन्स म्हणून आसता दॅट इज ब्युटिफूल मिलिमिटर्सान ओके 7 मिलिमीटर म्हणल्यार 7 मिलिमीटर 6 म्हणल्यार 6 मिलिमीटर असो तुमकां बॅलन्स करपाक मेळटा जॉयंट नायस दोतोर एक गोश्ट आतां समजा एक कोण आमच्या गांवचो आसा जाका खरेंच इश्यूज आसा आनी ताका तें ऑपरेशन करपाक जाय DDSSY स्किम्स बीन हय मणिपालान डीडीएस स्किम्स वापर करतात रूम कॅटेगरी प्रमाणे रेट्स बी डिस्कस करतात सो हांव जस्ट कित्याक सांगता कारण गांवचे जे लोकां कडेन हो जेन्ना व्हिडिओ पावतलो अशें धरूं नाकात की मणिपालान गेल्या उपरांत तुमकां सेवा कशी मेळटली तांचे स्पेशल तुमची काळजी घेवपा खातीर PR जेका म्हणटात ते सुद्दां आसा जे तुमकां सगळें आसा डीडीएस स्किमी आमी राबयता जांकां परवडना तांकां सुद्दां जनरल वॉर्डान यूज करून आमी ऑपरेट करून घेता बरोबर थोडे पयशे कितें भरचे पडटा फॉर बॉडी सिस्टम्स बट जनरली लायक वी कॅन इवन डू इट फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणना हांव तुमकां बट सर्टन अमाउंट ऑफ रोबोटीक आसता बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट तुमचो बऱ्यापैकी वी कॅन डू इट एज वेल अँड सगळ्यान बरी गजाल म्हळ्यार डॉक्टरा सारकेच थंय आनिकूय डॉक्टर जे आसात जे आमकां आमचे सेवे खातीर आसता सर म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची इन्फॉर्मेशन आशिल्ली जर आमी नी सर्जरी जेन्ना म्हणटात ती किंवा बाकीच्या आयज काल खंयच्या तुमी एज अ ऑर्थोपॅडीक सुद्दां काम केल्लें आसा तुमी नी सर्जन सद्या तुमी स्पेशलिस्ट आसात बट बॉडी रिलेटेड ऑर्थोपॅडीक जेन्ना म्हणटा तेन्ना चडशी कंप्लेंट खंयच्या सी आतां कितें जालां गेली 5 वर्सां आय एम प्रॅक्टिसींग ओन्ली एज एन एक्सक्लुझिवली नी आनी हिप सर्जन सो हांव ऑर्थोपॅडीक थोडा बंद केला कित्याक आमच्या कडेन मणिपाल ऑलरेडी वी आर 4 ऑफ अस आनी काम सगळें वांटून घेतिल्लें आसा सो ऑर्थोपॅडिक्स वी हॅव समबडी एल्स अशें बट म्हाका दिसता दोपर पेन इज कॉमन बॅक पेन इज कॉमन ह्यो दोन गोश्टी व्हेरी कॉमन बॅक पेन फाट दुखप प्रत्येकाची फाट दुखता खूब इश्यूज वी आर सेडेंटरी न्ही आमी बसून आसता चडशे आमच्या सारके पोटूय आयले पोटूय न्ही पण बसून आसता चडशे सो बसप इज नॉर्मली लायक नॉट अ व्हेरी गुड पोजिशन फॉर अ स्पायन बसलो की म्हटल्यार स्पायनल कॉर्ड कंप्रेस जाता ऑफकोर्स सो ताका लागून लायक बॅक पेन इज व्हेरी कॉमन प्रत्येक मनशाक बॅक पेन आसता म्हाकाय बॅक पेन आसता तुमकां आसतलो प्रत्येक मनशाक आसतलो जो म्हणसर तुमी त्या कमरेची एक्सरसाइज करना तो म्हणसर सो आय वूड रेकमेंड वॉट एवरीबडी लायक शूड ट्राय टू गो ऑन द फ्लोर जमनीर वचून बसा मुद्दाम जेवताना आनी कितें गो एंड सीट ऑन द फ्लोर गो एंड स्कॉट ऑन द फ्लोर ज्यो गोश्टी आमी पयलीं सहजा इजिली करताले भुरगीं करतात भुरग्याक पळयता फाट करून सकयल बसता आनी परतो उठटा बिकॉज इज सो फ्लेक्सिबल पण जशें वय वाडलें संवय जाता बायक चलोवपाची स्कुटर चलोवपाची गाडी चलोवपाची मागीर यू स्टॉप फॉरगेटिंग लायक सिटींग ऑन द फ्लोर बसा मुद्दाम जमनीर बसा स्कॉटिंग करा मांडी घालून बसा डू दॅट हॅबिट्स सगळे जॉयंट लायक फ्री जाता तुमचे आनी तुमचे पोटाचे मसल जे तेंय स्ट्रॉंग जाता कोर बॉडी स्ट्रेंथनिंग म्हणटा ताका तितून बऱ्यापैकी फरक पडटा आनी योगा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पण सगळ्यांक योगा जमना बिकॉज इट इज अ बोरिंग कायंड ऑफ अ स्लो स्ट्रेचिंग कायंड ऑफ एक्सरसाइज बट स्लोली तरी करूं शकता पण जमता ते प्रमाणे करपा जाय बट योगा इज व्हेरी गुड टू मेंटेन द मसल फ्लेक्सिबिलिटी आनी टोन आनी व्हेरी गुड फॉर लो बॅक पेन म्हाका योगा जर जाता जाल्यार प्रॅक्टीस करा सो दॅट तुमचे जास्तीत जास्त इश्यूज जे आसा ते सॉल्व जातले नॉट ओन्ली बॉडी म्हणजे प्रत्येक फायनली म्हाका दिसता जॉयंट लायक न्हय सराउंडेड बाय मसल्स मसल स्ट्रॉंग दवरा मानेचे जाल्यार मानेचे दवरा हातीचे शोल्डर सगळें टेनीस एल्बो जाता लोकांक व्हेरी कॉमन द कॉमनस वन ऑफ माय ऑर्थोपॅडिक कॉलिग्स ओनली टोल्ड मी अरे बाबा टेनीस एल्बो जाला आनी द रिजन फॉर दॅट लायक इज अ स्कॅपुलर प्रॉब्लम फाटले मसल्स वीक जाले ताका लागून सगळो लोड हांगा येता त्याच प्रमाणे दोपराच्या भायल्या वाटेन जर पेन जाला ताका म्हणटा आय टी बेन सिंड्रोम दॅट द कॉमनस्ट कॉज लायक इज कोर बॉडी स्ट्रेंथ हे म्हणजे फाटले बटाक मसल्स सो यू फोकस ऑन स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ तुमचे जे मसल्स आसता ते जाल्यार म्हाका दिसता बाकी सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जातले खूब म्हत्वाची इन्फॉर्मेशन आशिल्ली आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर रोहन देसाय जे आमचे भारतांतले सगळ्यात बेस्ट नी सर्जन म्हणून आयज वळखले वतात आनी आमच्या गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत ते सद्याक कार्यरीत आसा ही सगळी इन्फॉर्मेशन तांच्यांनी जी आमकां दिल्लेली आसा तुमी मुजरत जर अशा तरेचे तुमचे कोण फॅमिली मेंबर्स ऑर तुमचे जाणा जाल्लो कोणूय जर अशे इश्यूज फेस करता
तुमी मुद्दम कन्सल्ट करात आनी जी प्रक्रिया फुडली आसा ती सर तुमकां सांगतलेच. समजा जर तुमकां कितेंय फुडें प्रक्रिया जाय पडली जाल्यार हे नक्की सर सांगतले. सर देव बरें करूं तुमी Thank you, उलयले सचिन. म्हूण. आनी एट लास्ट एक मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर, कारण आयच्या दिसा एका डॉक्टरान दिल्ली मॅसेज खूब म्हत्वाची आसता. आमी पॉलिटिशनाची सुद्दां मॅसेज तितली सिरियसली घेना, बट डॉक्टराची मॅसेज आजकाल खूब म्हत्वाची ना, आसा. म्हज्या मते सगळ्यान पयलीं जें तुमी पोटान घालता जेवण ताचेर पयलीं लक्ष दवरा. सगळ्यान पयलीं ओबेसिटी वाडोव नाका, एक्सरसायज करा. आमी गोंयकार सर, पूण गोंयकार शीतकडी खाया तुमी, नुस्तें खाया, सगळें खाया, पूण त्याच प्रमाणे व्यायाम करा. जेवणा मागीर लागीं थोडें चला एक 10 मिनटां 15 मिनटां, जें खाल्लें मातशें डायजेस्ट करा, व्यायाम करा, मसल मातसो तुमचो सारको बरो प्रॉपर एक्टीव दवरा. आनी सेडेंटरी आतां लायफ जाल्लीच आसा, पूण जाता तितले लेगीत प्रयत्न करा लेगीत हाव टू मेक इट नॉन सेडेंटरी. एज एन वेन पॉसिबल मातशें व्यायाम करपाचो, एक्सरसायज करपाची. आय थिंक इतलें केल्यार पुरो. म्हाका दिसना हेच्या फुडें व्हडलो. आनी सपोज सगळें करून सुद्दां सपोज प्रॉब्लम आजार जावपाक लागलो सर, आर्थरायटीस म्हण कितें म्हण वॉटेवर, स्टेप बाय स्टेप टप्प्या टप्प्यान लेगीत ट्रिटमेंट आसा. नोबडी सेज लेगीत सडनली ऑपरेशन कर म्हणून. सगळ्यान पयलीं वखदां आसा, मागीर इंजेक्शनां आसा, तितून तरेतरेची इंजेक्शनां आयिल्ल्यो आसा, जेल इंजेक्शन आसा, PRP आसा, हायलुरॉनिक एसीड आसा, स्टेम सेल वी ऑफरिंग इन मणिपाल. ओके. स्टेम सेल थेरपी म्हणून आसता, विच इज गिवन इन रिकमेंडेड केसीस. वी हॅव डन सम 4-5 केसीस रिसंटली. डॉक्टर सुशांत आमचो ऑर्थोपेडिक सर्जन आसा, तो आनी हांव मेळून अशें. सो स्टेम सेल इंजेक्शन ऑल्सो आर गिवन फॉर आर्थरायटीस. हे सगळें म्हणजे देर आर लॉट ऑफ हें. बट केन्ना जॉयंट सामकोच गेलो तेन्ना मागीर इट गोज फॉर रिप्लेसमेंट. मागीर तेन्ना म्हज्या मते कितें बॅरिंग असायड फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट, आनी ते सुद्दां बऱ्यापैकी आजकाल इन्शुरन्स आसा, दीन दयाल सगळें आसा, ताका लागून तो जर सोडलो, म्हाका दिसना देर इज एनी अदर रिजन लायक की पेशंटाक चिंतपाची गरज आसा की बाबा हें करून सक्सेसफूल जातलें काय ना. दॅट क्वेश्चन इज आउट. दॅट क्वेश्चन आतां येत नाव, आनी एस्पेशली विथ रोबोटिक वी हॅव थ्रोन इट आउट ऑफ द विंडो. तो क्वेश्चनूच ना. म्हाका दिसना कोण वचून कॅटरॅक्ट सर्जनाक म्हणटा की बाबा लग्न हें घालता आपल्याक दिसतलें काय ना म्हणून. दॅट क्वेश्चन इज आउट. तो डिस्कशन जालो, तो एक्सेप्ट केलो. त्याच प्रमाणे लग्न आतां रिप्लेसमेंट हॅज बिकम व्हेरी कॉमन. तुमी घाला, टचवूड, एवरीथींग गो स्मूथ. 17, 18, 19, 20 वर्सां चलतलो. आनी तें करून सुद्दां सपोज तेन्ना जर तो फेल जालो आनी द पेशंट सेज दॅट लॉंग वी कॅन जस्ट रिमूव, वी कॅन पुट रिविजन जॉयंट. ओके. सो वी आर डुईंग फर्स्ट टायम जॉयंट्स, वी आर डुईंग रिविजन जॉयंट सर्जरी सेकंड टायम, तोय मोडून वी कॅन डू थर्ड टायम एज वेल. सो म्हणजे इतलें प्रमाण जाल्लें आसा. पांयाची फूल जांग रिप्लेस वी कॅन डू. म्हणजे वी कॅन मेक यू एंटायर एरिया मेटल. फक्त धोपरूच न्हू आनी फक्त हिपूच जॉयंट न्हू, मदलो फूल पार्ट ऑल्सो इज रिप्लेसेबल. दॅट इज द लेवल ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल आयिल्ले आसा एट द ड्रॉप ऑफ अ हॅट. म्हणजे आयज ऑर्डर घातल्यार तुमकां फाल्यां मेळटले इम्प्लांट्स. ताका म्हणटा रिप्लेसमेंट सर्जरी. फूल द एंटायर लिम कॅन बी रिप्लेस्ड. सो म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचेर आमी हांगासर थांबतात, बिकॉज अशे एका गोश्टीचेर आयज आमी उलयले. आनी सरान जशें सांगलें की वर्सभराक 180 सुमाराक तांच्यांनी नी ऑपरेशन, जे रोबोटीक नी ऑपरेशन्स आसा ती केल्ली आसा. नंबर खूब मोठो आसा, तितलोच एक्सपिरियन्स आनी ताजे फाटली सक्सेस स्टोरी खूब म्हत्वाची आसा. बिकॉज जेन्ना ज्या मनशाक चलोंक शकना, जे जाणटे म्हणा किंवा जे कोण येता पेशंट येता तांकां चलोंक शकना, ते ऑपरेशन जाल्या उपरांत 15-20 दिसां नंतर जेन्ना ते चलोन येता, ते पेशंटाक तांच्या फॅमिलीक जर खोशी जातली, प्लस ताज्या पेक्षा चड खोशी जाता डॉक्टराक, कारण आपूण केल्ले एका बऱ्या कामाची पावती तांकां फुडें दिश्टी पडटा. आनी ह्याच नोटाचेर सद्याक आमी थांबोवपाक सोदतात. जर तुमचे कितें इश्यूज आसा, मणिपाल हॉस्पिटलान डॉक्टर अवेलेबल आसता. सो तुमी मुजरत केन्नाय जर तुमचे कितेंय क्वेरीज आसा जाल्यार डॉक्टर रोहन देसाय आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान अवेलेबल आसतले. वचात आनी मेळात आनी तुमचे जे तकलेन किंवा तुमचे जे क्वेश्चन्स तकलेन आसा ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करात. तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट पावर्ड बाय मणिपाल हॉस्पिटल. आनी ही पॉडकास्ट हांगासर आमी थांबोवपाक सोदतात. देव बरें करूं सर, तुमी टायम दिलो. थँक्यू. सचिन. थँक्यू.